हायवे कुशीकची बारा बंद करपाचो सुप्रीम कोर्टाचो निकाल बादिल्ल्या पालिका वाठारांतल्या बारांक राज्य सरकार सूट दिवंक शकता। सुप्रीम कोर्टान सुधारित निकाल दिला। तामिळनाडून सुप्रीम कोर्टान हस्तक्षेप याचिका घाल्ली। राज्य सरकाराक हो निर्णय घेवपाची सूट मेळिल्ल्यान बार्रावाल्यांक आपलो अर्ज सुप्रीम कोर्टान व्हरपाची गरज ना। मात गोंयच्या बारांक पयलींच बरेपैकी सूट दिल्ल्यान सुधारित आदेशाचो तितलोसो फरक पडचो ना। हायवे कुशीक 500 मीटर मेरेनची बार्रां बंद करपाचो निर्णय दिल्या उपरांत पुराय देशासयत गोंयची कितलीशीच बार्रां बंद पडिल्ली। आता पालिका वाठारांतल्या बारवाल्यांक थाकाय दिवपा सारको आनी एक सुधारित निकाल आयला। पालिका वाठारांतले बार्रां विशीं राज्य सरकारानच निर्णय घेवचो म्हूण सुप्रीम कोर्टान तामिळनाडूच्या हस्तक्षेप याचिकेचेर निकाल दिला। हो निर्णय तामिळनाडू सयत गोंय धरून बाकीच्या राज्यांकय लागू। मात गोंयांत पयलींच बार्रांक कांय प्रमाणात थाकाय दिल्ल्यान ताचो चड फायदो जातलो अशें दिसना। डेव्हलप झोनाचे निकश आनी क्रायटेरियाचेर ह्या निर्णयाचो परिणाम कळपाचो। हातूंत आतां आमची मागणी आसा सरकारा कडेन की गोंय तशें आमी पळोवंक वचत जाल्यार धाकटें आसा आनी चडश्यो एरियाज गोंय इज एज गूड एज डेव्हलप्ड। म्हणजे महाराष्ट्रान कर्नाटकान बीन तांच्यो ज्यो अर्बन विलेजीस जे ते म्हणटा सो तशी आमची त्या हातून जर कंपॅरिजन करत जाल्यार आमी एंटायर गोवा इज मोस्टली डेव्हलप्ड। सो आमची मागणी आसा सरकारा कडेन जी 1240 लायसन्सीस आसा गोंयभर हांकां सगळ्यांक रिन्यू करची आनी सगळ्या डिलरांक रिलीफ दिवची ही आमकां आमची एक सरकारा कडेन मागणी आसतली। वाट पळयता देवा कडेन मागता की मनोहरबाई बेगीन बरें जावचें म्हणून, कित्याक तांचे कडेन हें डिसिजन आसतलें। तांकां आमी डेफिनेटली अप्रोच जातले मागीर आनी तांकां रिक्वेस्ट करतले की सगळ्या लायसन्सांक बरोबर रिलीफ दिवची म्हणून। जी आतां ऑर्डर आयल्या तातूंत आयल्या की इफ गव्हर्मेंट फील्स दॅट दीस पर्टिक्युलर एरिया इज डेव्हलप्ड then they can allow to open the liquor shops or bar and restaurants along the national highway or the state highway. आमचे डेलिगेशन येणाऱ्या कांय दिवसांक आमचे एजी जे आसा दत्तप्रसाद लवंदे तांकांय मेळटले। तांचे कडेन आमी रिक्वेस्ट करतले की आमच्या फेवरान तांचो स्टँड दिवचो म्हणून, कित्याक सगळ्यांकूच रिलीफ मेळची हाजी आमी पयलींच्यान सुरवाती पासून आमची जी खटपट आशिल्ली आनी माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आमकां हातून बरो सपोर्ट केल्लो, सरकारा कडल्यान सगळ्या ऑफिशियल्सां कडल्यान आमकां बरो सपोर्ट मेळिल्लो। सो एक आशा आसा की सगळीं ओपन जातली म्हणून। सद्याक गोंयची होलसेलर आनी रिटेलर मेळून सुमार 1700 बार्रां आनी लिकर शॉपां बंद आसात। 700 बारवाले थाकाय सोदतात। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस। गोयच्या एनआयओ टीमेन कृष्णा गोदावरी बेजिनान मिथेन सिपेजीचो सोद लायला। हे सुवातीक कोल्ड सीप सायटूय म्हणटात। थंय न्हंयेच्या तळाक विशिष्ट प्रकाराची सागरी जिवावळूय हे टीमीक सापडल्या। भारतांतलो खंय हो अशे तरेचो पयलो रिपोर्ट। एनआयओच्या 22 वांगड्याच्या टीमीन हो सोद लायला। 3 कोटी खर्च आयलो। एनआयओन मिडिया मुखार घोषणा केली। न्हंयच्या तळाक मेळिल्ले शंखशिप्यो तांणी दाखयल्यो। Yeah, what we are reporting here is the discovery by National Institute of Oceanography, CSR lab. We have showed the presence of methane seepage in the Krishna Godavari basin. These are also known as cold seep sites, where methane gas is coming out across the sediment water interface, that is across the seabed, and that is causing a very specialized ecosystem because of lot of production of hydrogen sulfide at the sediment surface. And because of the hydrogen sulfide, lots of organisms cannot survive because it is poisonous for them. But then it develops its own ecosystem, and there's certain kind of organisms proliferate. We call them chemosynthetic organisms. There are lots of different bivalves or mussels, crabs, polychaete tubes, and they have very specialized body mechanism whereby they can generate the food inside the body using these chemosynthetic bacteria. So these discovery of the cold seep sites in the Krishna Godavari basin or in the Indian waters is the first report, and we also showed the different kinds of bivalves and clams and mussels, crabs. They are present in such ecosystem, which you also call as endemic biota. That is, they survive in these kinds of environment, which is otherwise very poisonous for different organisms. So this discovery has opened up research for many years, where we can work on the ecology, the biodiversity of these systems. We can also work on the
bioactive molecules which may be present in such kind of marine organisms which can be of medicinal benefit. कानोळे कळंगुटे खातीर केल्लो ड्राफ्ट ओडीपी हो उदरगतीच्या नजरेन सामको बरो. सगळे तरेचो डेव्हलपमेंट जातलो आनी एकल्याचे घर खंयच वचचें ना. ड्राफ्ट ओडीपी बरोबर पंचायत वॉर्डा प्रमाणूय प्लान केला. हाका लागून प्रत्येक वाठारांतल्यो बारीक सारीक गजाली लक्षांत येतल्यो म्हूण थंयचो आमदार मायकल उलोवन दाखयता. सो आमी हिंगासोर भासाभास करून पंचायतीचे रिक्वेस्ट आमकां येयल्ले आहात, बोथ कलंगूट एंड कांदोलीम, एंड ऑल्सो पीपल्स रिक्वेस्ट that the road may be reduced and a new road may be constructed that is beyond the people where they are staying, touching the fields and the property. So we have marked a new road of 25 meters which not even one house will go, and the existing road is brought down from 25 meters to 15 meters, 15 मिटराचेर हाडला. आनी तेजे भायर आमी in that we will do footpaths, we will do parking at the side of the road, and we are now back again asking further suggestion and objection. कित्याक जेन्ना आमी फायनल ओडीपी करपाक घाल्ले तेन्ना सजेशन आनी ऑब्जेक्शन मागलेले लोकां कडले तेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट येयलो. सो वी विल हियर एवरीवन. इन दिस टाइम we will go for inspections also, site inspections. Whoever is suggesting something, we will go for site inspection. Like this is of ward number 1. This ward number 1 plan shows how much land is in settlement, how many houses are there. If anybody has missed to put their house on this plan, they are free to come and put their house on this plan. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.